सगळा किन्ना सुरव्या जगद्गुरु श्री प्रभुपादाल चरणारी मुगे दंडवत अर्पण करता. ताजे उपरांत मुगे दीक्षा गुरु परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराजाल चरणार हांव मुगेले प्रणाम अर्पण करता. ताजे उपरांत मुगेले शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभुजी आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभू तांगेल चरणार मुगेले दंडवत प्रणाम अर्पण करता. तशीची हिज ग्रेस मुरलीचरण प्रभू आणि हर ग्रेस सखीचरण माताजी चरणारे हांव दंडवत अर्पण करता. आणि लास्ट हांगा उपस्थित सकळ वैष्णवाल आणि वैष्णवील चरणारे मुगेले दंडवत अर्पण करता. आणि आयची म्हाका हे सेव दिल्लेले ते लायक करचे तशी तुम्ही आशीर्वाद दिव का म्हणून तुमगेला प्रार्थना करता. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. बेसिक्स ऑफ भगवद गीता जे आयची म्हाका टॉपिक दिला त्याचं चॉईस एक्झिस्ट बिफोर परफॉर्मिंग कर्मा नॉट आफ्टर. ना रे कसं नाही कर्म करच्या फुडें आमगेर आतां एक चॉईस आसता करचे की करच्या नज म्हणून. ताजे वयर आज आमगेले एक सांगचे डिस्कशन करचे प्रयत्न करया. सगळ्याला आतां प्रेझेंट सिच्युएशन खंयची अवस्थाच पळय. आतां प्रेझेंटान आमगेली अवस्थाच पळय. आमगे स्वताल अवस्था आसो, आमगेले फॅमिलील अवस्था आसो, आमगेले आरोग्य आसो या आमगेले दुड्डू आसो. लायक आसच्या पुरो वायट आसच्या पुरो हे खंयच्या निमित्त हे आमगेले प्रारब्ध कसं म्हळ्यार आमी फुडल्या जन्मांतू कसं आमी काम केलां पळय त्या लेखारी आमकां ह्या जिवनांतू ह्या जन्मांतू ताजे आमकां रिएक्शन्स मेळटा. त्या रिएक्शन्स चांग आसच्या पुरो चांग कर्म केल्यारी आनी वायट कर्म केल्यारी ताजी रिएक्शन आमकां बघूंक येता. इट्स अ टू एजेड सोड. आमी जन्मा येताना आमगे लोटू कर्म ओटू येता. आमकां फुडल्या जन्माचे आमगेले कर्म बरयले आसता पळय आमी कसं केला पळय त्या लेकार आमकां कर्म आमकां जन्मा येताना आमगेले लोटू. ताजे वयर आमगेले कांय कंट्रोल ना. ते चांग आसल्यार आमी एन्जॉय करता जी आनी त्या तातूंत कसं न्ही आमी वायट आसल्यार आमकां तें भोगूंक येता. सफरिंग्स हें मेळटा आमकां. पण ताजेर आमगेले कांय कंट्रोल ना. आता हे कार्मिक रिएक्शन्स कशी असता. कार्मिक रिएक्शन्स आर ऑफ टू टाइप्स. दोन प्रकाराचे असता कार्मिक रिएक्शन. एक रिएक्शन्स जे ऑलरेडी मॅच्युअर जाला. आमगेले फुडल्या जन्मांत आमी कसं केला पळय केलो ताजी रिएक्शन्स मॅच्युअर्ड जाला. मॅच्युअर्ड जाल्ले रिएक्शन आत्ता आमी प्रेझेंट आहा ते आमी भोगता ती. फॉर एग्जाम्पल एक आंबा ट्री आसा, झाड आसा एक आंब्याचें रूख आसा. तातूंत केलो आंबो पिकला ते इमिडिएटली आमी रुखार चोणू काणू आमी खावं येता. बिकॉज इट इज मॅच्युअर्ड. ते रायप जाला. आनी केलो आंबो समो पिक्क न्ही ताका ಸ್ವಲ್ಪ दीस वचका ताजे नंतर ते पिकचे. दॅट इज कॉल्ड एज तें आनी मॅच्युअर्ड जायनी पिक्क न्ही रायप जायनी. तें दोस खंयच्या मॅच्युअर्ड जायनी पळय ताका आमी सांगताची रिएक्शन्स ऑफ इमॅच्युअर्ड पास्ट एक्टिविटीज. आणखी ताजे आमी काम कसं आमी फुडल्या जन्मांत आमी काम केलां पळय ताजी रिएक्शन्स आनी मॅच्युअर्ड जायनी.
ते मॅच्युअर जावच्याक आमगेल ह्या जन्मान तुजी आमकां ताचें रिएक्शन मेळच्या पुरो ना जाल्यार आमकां आपास एक जन्म घेवका ताची रिएक्शन मेळका जाल्यार. सो 2 कायंड्स ऑफ रिएक्शन्स, एक मॅच्युअर्ड आणि एक इमॅच्युअर्ड. आता आयची टॉपिक आमगेल कसं म्हणाली, चॉईस बिफोर डुईंग एनी कर्मास. त्या एक आमगेल हाता असता चॉईस. कितें म्हणाली, वी आर द मार्जिनल पोटेन्सी ऑफ द लॉर्ड. आता हे आमकां मार्जिनल पोटेन्सी कसं म्हणाल आमी, तटस्थ शक्ती. आमकां एक फ्री वील दिला देवान. त्या फ्री विलाच आमी कशी यूज करताची की मिसयूज करताची त्या लेखारी आमी कर्म करताची आणि त्या कर्मा वयरी आमकां अवलंबून आसून आमकां ताचें रिएक्शन मेळटा. आता ऑन अ व्हेरी लायटर नोट एक एग्जाम्पल दिता हांव. आता आमी सलूना केस काडूं वताची, कातर वताची सलूनान. तूं त्या सलूना वतना त्या चेअरार बैसची फुडें आनी बैसले नंतरय आमी त्या केस कट करतात पळय, ताका सांगता ती अशी कट करी, आंग दाखून अशी कट करी, ह्या कट करी, त्या आमी पुरा सांगतात ताका. ते आमगेली चॉयस. फर्स्ट चॉईस कसं म्हणाली, त्या सलूना वचून आमी केस कट कर का केसू कट कर का की ना म्हणून ते आमगेले एक फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट ते आमगेले आतां चॉईस. आमी चॉईस केल्ले ओके चलो आमी ह्या सलूना वचून आमी केस कट करया म्हणून चमकली त्या सलूनान तूं आनी केस कट करच्या चेअरार वचून बैसली ती. त्या बैसले त्या वेळ थंय आमी पळय तर केस कट करता जेन्ना आमी सांगता ती अशी कट करी, ह्या स्टायल जावं का त्या स्टायल जावं का. एक वडा तागेल सीजर स्टार्ट जाल्लो पळय, ताचे नंतर आमगेल कंट्रोल कांय ना. ताजे नंतर ताण कशी कट केला तशी मागीर आमी तांतूं आमकां कांय करूं जायना. तो हांगा चॉयस आशिल्ले. फर्स्ट चॉयस कसो नाशिल्लो म्हणाली, वेदर टू गो इन टू दॅट सलून ऑर नॉट. चॉयस वॉज इन अवर हँड. बट एक वेळा आमी केल्लें कर्म, त्या चेअरार बैसली ती, ताजे नंतर आमगेल्या हाताक कसं नाही कंट्रोल ना. तशीची अनेक एग्जाम्पल आमी पळयल्यार चेडूवाले. सांसान चेडू वचो, कॉलेजा चेडू वचो, तांणी स्कुला वतना एग्जाम आनी दिवच्या वता ती. तर एग्जाम दिवका जाल्यार तांगेले आतां चॉयस आसा. चॉयस कसं म्हणाली, लायक करून स्टडीज करचे, वाजूचकी, बरोवचकी. स्कूल कॉलेजात तांगेले एग्जाम्स तांगेले क्वेश्चन आन्सर्स आनी आसता पळय, ते पुरा लायक करून वाजूचे, बरोवचे, त्या पुरा तांगेले आतां एक चॉयस आसता. आनी सेकंड चॉयस आसता करना ती, वाजिना ती, बरयना ती, आयकना ती, ते तांगेली चॉयस. बट इयर एंड जाताना एग्जाम डेट आयल की एग्जाम हॉलान तूं भितर चमकला रे गेले नंतर एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर हाता आयल नंतर ताणें बरोवका तें. आतां ताणें आन्सर्स बरयले नंतर ताजे रिजल्ट कसो ना तें तागेले हातान ना. दॅट इज आउट ऑफ हिज कंट्रोल नाव. ताण प्रयत्न करचे आशिल्ले केला चेडूवान प्रयत्न करचे आशिल्ले केल्ले आनी एग्जामा दिसतांनी वचून एग्जाम बरके दिवन आयली ती. बट ताजे रिजल्ट तागेले आतां ना. आतां ते रिजल्ट कोणाला आतां अशें, कोण एग्जामिनर आसता पळय चेकर, तागेले आतां आसता. आतां तागेले रिजल्ट इज बिटवीन तागेले आनी त्या चेकराल मध्ये इट्स तांगेले भितर आसता. त्या थर्ड पर्सन डजंट नो नाव. तिनीच्याक गोत ना कसं म्हणून. नॉर्मली जेन्ना चेडू एग्जाम दिवन येतात पळय घरकडे,
चेडा की ना आना मग मस्त खुशी आणि हौश या एक्साइटमेंट. आणि त्या एक्साइटमेंटात आम्ही निमगी जाता कशी अशी लायची पेपर चेडू सांगता लाय कशी नाही बट त्या कसं लाय कशी त्या रिझल्ट आवडणार करता. आणि त्या रिझल्ट येऊच पर्यंत त्या रिझल्ट एके ताक गोत असता चेडवान बरयला ताक गोत असता कसं नाही आणि मग त्या चेकारा गोत असता आणि कोणाक गोत ना. सो दॅट वॉज ओनली आफ्टर परफॉर्मिंग. कर्म केल्या नंतर तागेल आता कंट्रोल ना. तशीच आमगेली जीवन ही तशीची जीवन ही आमगेली आहे. एव्हरीडे आम्ही कसं ना कसं एक्झाम दित असता ती सकाळ जीवनात कसं कंचे नमनाचे काही ना काही कष्ट असतात तिची सुख दुःख ह्याच आमगेले जीवन. तेन्ना सुख दुःख येऊचे हांव कसाला म्हणारी त्या आमगेले आमकां एक फ्रिडम दिला नव्या. त्या फ्रिडमा निमित्त आम्ही मिसयूज की यूज करचे त्या लेकार आमकां मेळटा सुख आणि दुःख. जलारी त्या आमगेल आणि देवाल मध्ये असता कृष्णाल मध्ये आणि कोणाक गोत ना. तशी त्या चेरडाल आणि एक्झामिनरांमध्ये रिझल्ट आस पळय तशी आमगेल कर्माचे रिझल्ट पळा कृष्णाक मात्र गोतू आमकां गोत ना. तेन्ना आमकां भारी जागृत करता कसं नाही काम करका जाल्यार पळय त्या काम करचे फुडें 10 वेळा आलोचन करका मस्त विचार करका. आमगेल निमित्त कोणाकय बाद जावच्या नज त्या पुरा जागृत दवर न्हू पुरा आम्ही पळय काम करतात पळय कार्य करतात पळय तेन्ना आमकां त्या कार्याचे कर्माचे लायक फळ मेळटा. दॅट इज कॉल्ड एज गुड कर्मा. इंग्लिश अल्फाबेट A to Z 26 अल्फाबेट आसा तांतू ते फर्स्ट 3 अल्फाबेट आसा पळय व्हेरी इम्पॉर्टंट A B आणि C. त्याची मिनींग कसं नाही ABC म्हणारी आणि त्या फर्स्ट 3 अल्फाबेटा कसं लाग त्याची मिनींग कसं म्हणारी ऑलवेज बी केअरफुल. आम्ही खंयचेय काम करताना पळय मस्त जागृत घेवका बिकॉज आयज आम्ही कसं काम करतात पळय ते आमकां फ्युचरांतू ताजे रिएक्शन्स मेळटाले आणि आत्ता आम्ही खंयचे रिएक्शन भोगतात पळय ते आमगेले फुडल्या जन्माचे की ह्याच जन्माचे आम्ही खूब सान आसतना की कसं केल्यार पळय त्याचे आमकां फळ मेळचें. तेन्ना कर्म करताना वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल. शास्त्रीक एग्जाम्पल आम्ही पळयल्यार पळय इंद्रदेव महाराजाला एक एग्जाम्पल आसा दॅट फिट्स परफेक्ट. चॉईस एक्झिस्ट बिफोर परफॉर्मिंग कर्मा नॉट आफ्टर. ताजे परफेक्ट एग्जाम्पल इंद्रदेव महाराजाला आसा. आता इंद्रदेव महाराज वॉज व्हेरी पायस किंग. चांग तो राय एकदम चांग तो पापाचो देव आणि हंतू तागेल मस्त पुरा तागेल मन आणि आशिल्लें देवाल आणि हंतू जाल्यारी आता ताणें तागेल किंगडम सोडून तो ध्यान देवाल ध्यान करूंक तो वता आणि ध्यान करूंक खंय वता तो मलय पर्वता वता तो मलय पर्वतार थंय तो ध्यान आसता. तेन्ना थंय अगस्त मुनी येता वो ध्यानांत आसा हाका गोत ना जाल्यार अगस्त मुनीक कोप आयला. कसं कोप म्हणाय हाण म्हाका रिस्पेक्ट दी न्ही हांव आयला म्हाका उठोवन ताणें रिस्पेक्ट दी न्ही म्हाका प्रणाम कर न्ही ताणें पूण अगस्त मुनीक कोप आयलो. तितले भितरी इंद्रदेव महाराज जाल्यार दोळ ओपन जाता बट तो कोपार आयला ऑलरेडी आणि ताणें त्या कोपान ताका श्राप दिवचो आसा इंद्रदेव महाराजाक की तूं कितलो अहंकार आसा पळय
तूं म्हाका उठो न्हू, म्हाका प्रणाम कर न्ही, म्हाका रिस्पेक्ट दी न्ही, म्हाका बैशा जाग दी न्ही तूं नेक्स्ट जन्मांत तुका हस्ती जन्म जावं का म्हणून ताका श्राप दिता इंद्रदुम्न महाराजाक. आता हांगा इंद्रदुम्न महाराजाला चॉयस आशिल्लें. दो ही वॉज इन मेडिटेशन जाल्यार तागेला चिक्केत आनी सतर्क आसता आशिल्लें, तागेला चॉयस आशिल्लें. ही कुड हॅव बीन लिटल बीट केअरफुल. ताण आशिल्ली जाल्यार पळय, चिक्के केअरफुल आशिल्ली जाल्यार ते कर्स ताका, त्या श्रापान ताका एवॉयड करी जाता आशिल्लें. पण आतां कर्स दिवन जाल्ला, श्राप दिवन जाल्ला, ताजे रिजल्ट हागेल्या हातान ना आतां. आनी त्या कसन जालो म्हणून तो हस्ती जालो. हस्ती जावन तो रान तूं मागीर तागे नेक्स्ट जन्म तशी जाल्ले. तशीची गंधर्व राय आशिल्लो हू म्हणून, गंधर्वाचो राय हू. तो अप्सराल वटू पळय, त्रिकुटा पर्वतारी एक सरोवर आशिल्लें, पद्म सरोवर म्हणून. त्रिकुटा माउंटन्सारी पर्वतारी पद्म सरोवर म्हणून एक लायक सरोवर आशिल्लें, लेक वरी आसता, पॉन्ड. तातूंत तो त्या अप्सरा वटू तो जलक्रिडा करत आशिल्लो. ते सरोवर मस्त व्हड आशिल्लें आनी त्या सरोवराचे एक सायड खंय की देवल ऋषी आसा पळय, देवल ऋषी, तो उदकांत तूं एक पांयार राबून देवाल ध्यान करत आशिल्लो. आतां हो गंधर्व आसा पळय हू, ते अप्सराल वटू जलक्रीडा करता 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 तो देवल ऋषीला एकदम लागीं पावलो. तो देवल ऋषीक गोतना तो ध्यानांत आसा. एकदम लागीं आयले की तो ताण लागले, चलो तिगे आगेल मस्करी करया ऋषीली म्हणून तो उदका भितर गेलो. अंडर वॉटर सांगतात पळय आमी, उदका भितर चमकलो आनी ऋषील पांय तांडू लागलो. तेन्ना ऋषीला ध्यान भंग जालें आनी ताणें ताका श्राप दिल्ले. गंधर्व रायाक हूक श्राप दिल्ले देवल ऋषीन. आतां हांगाय हुहूल हाता आशिल्लें चॉयस. देवल ऋषील ताणें अपमान कर नशी, तांकां मान दिलेले जाल्यार तागेले आतां चॉयस आशिल्लें. एके मान दिवेत आशिल्लें, एक अपमान करीत आशिल्लें. तेच वळखे तेच थंय त्या वेळावर थंय तागेला चॉयस आशिल्लें, बट ताण अपमान केलें. अगेन मिसयूज ऑफ द फ्री वील. देवान आमकां जें फ्रिडम दिला पळय, एक शानशी फ्रिडम, ताचें मिसयूज केलें देवल हाणें हुने. तेन्ना देवल ऋषीन ताका श्राप दिल्ले. आतां त्या श्राप दिले नंतर हागेले हाता ना, कंट्रोला ना. कर्म केले नंतर आमकां ताचे नंतर आमी विचार करचे नज करूं जायना, कसं नाही करूं जायना. ताका क्रोकोडायल जावचें म्हणून श्राप दिले देवल ऋषीन. आनी ताका कसं सांगलें, तूं उदका भितर राबून मिगेल पांय तांडिल्लो, तूं आतां ह्याच सरोवरान तूं ह्या उदका भितरी तूं राबता. त्या ताणें श्राप दिल्ले. आतां इन बोथ द केस, इंद्रदुम्न महाराजाल केसारी आनी किंग राय हू गंधर्व राय आशिल्लो पळय, त्या दोनूय केसान दोगांय जाणांना चॉयस आशिल्लें. जाल्यार दोगांय जाणांना तितले दे वर नॉट केअरफूल. आतां इंद्रदुम्न महाराजाक श्राप ताणें कशें दिलेलें, कसन सांगून दिलेलें, तुका अहंकार आशिल्लो, तूं म्हाका मान दी न्ही, म्हाका बसशाक जाग दी न्ही, मुगेल तूं रिस्पेक्ट कर न्ही, तुका अहंकार आयला. तोच अहंकार ताका नेक्स्ट जन्मांत तूं हस्ती म्हणून येता ताका. आनी तागेलें नांव कशें म्हळ्यार तुमी गजेंद्र. गजेंद्राक खूब अहंकार. तो एलिफंटाचो किंग, तो राय, तो
हस्ते जात आस पळय ताजे तो राय सुमार सकट बायले चेडू तागे तर घेवन ताण जंगलान भोंवचे. तशीच भोंवता भोंवता तो हें पद्म सरोवर आयलो. आतां पद्म सरोवर नांव कसं दिल्लें म्हणाली थंय सुमार कमल आसता पळय फूल त्या सरोवरान तूं जाता. तेन्ना भोंवता 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 तो ह्या सरोवरा पवता गजेंद्र. मागीर तांकां स्टोरी करता आसता ताण कशी ताणें न्हांवच्या भितर येयलो. मागीर तेन्ना ताका क्रोकोडायल आसा पळय ताण तागेले पांय धरले तोंडान. तूं आतां हांगा आमकां एक लेसन मस्त इम्पॉर्टंट शिकचें. कसं म्हळां रे आतां क्वेश्चन फर्स्ट एक क्वेश्चन येता हांगा. 1000 वर्स थंय तांगेले युद्ध त्या उदकान चल्लां 1000 years. आतां तातूंत क्रोकोडायल स्ट्रॉंग उदकाक प्राणी नव्हतो तो स्ट्रॉंग जाल्यार हस्ती मस्त स्ट्रॉंग आशिल्लो म्हणून 1000 वर्स थंय ही कूड मॅनेज द फायट. जाल्यार हांगा क्वेश्चन कसं येता 1000 वर्स नंतर ताणें देवाल उडगास केला फूड कित्याक करनी म्हणून एक आमकां क्वेश्चन येवच्या पुरो. ताचें आन्सर कसं म्हळां रे अहंकार आशिल्लो ताकितलो. तो हस्तेचो राय किंग हस्ती समाज आसा पळय ताचे किंग तो राय तो त्या राया तें ताका मस्त घमंड त्या अहंकारा निमित्त पळय ताका देव उडगास येयनी. आनी त्या उडगास येता आमकां देव केन्ना उडगास येता जेन्ना मस्त कश्ट येता पळय आमगेले वयर तेन्ना आमकां देवाल उडगास येवचें. एक चेडवाल एग्जाम जाता पळय जेन्ना चेडू आमगेले लायक मार्क्स घेवन येता पळय एग्जामान तूं 10th असो 12th असो नॉर्मल खंयची एग्जाम असो जेन्ना लायक मार्क घेवन येता पळय तेन्ना आनी अम्मा सांगता ती पळय हांव कितले कश्ट काडला आगेल मागशी हांव रात तो वाजीत आशिल्ली जाल्यार हांव जाग राबता आशिल्ली ताका टायम टू टायम खावची की च्या की कॉफी की हांव दिवचें आशिल्लें पण ताजे निमित्ताक मार्क्स आयला म्हणून स्वता तांणी ओगडसून घेता ताजी आनी अम्मा. सांगता हांवें ऑफिसांत दाखोवन मग्गी येत आशिल्लो ताका शिकोवच्याक मस्त सगळें तांणी सांगता ती. आनी जर त्या चेडडाक मार्क हूण येयला पळय इमिडिएटली देवाला सांगता ती या देवा तूं कसं केल्लें कसला मार्काक हूण येयलें. बट तो आमगेले एक स्वभाव तो कश्ट आयल्यार आमी वचचे देवाला. तेन्ना हांगा गजेंद्राक पळय मस्त कश्ट जाल्या नंतर तो उडगास येयला देवाला. आतां गेल्ल्या जन्मांत तो इंद्रदुम्न राय आशिल्लो तो महाराज तो ही वॉज अ व्हेरी पायस किंग देवाल भक्त आशिल्लो तो. तेन्ना तो उडगास जालो देवाला. तेन्ना मागीर पद्म सरोवरा दाखोवन एक कमला फूल ताणें तागेले सोंडील आसा पळय तातूंत ताजेन ताणें कुडकी करून ताणें देवाक ऑफर केल्लें. आतां आमकां शिकवण कसं म्हळां री जंय थंय आमगेले भितर अहंकार आसा पळय आमकां देव मेळना. देवाले दर्शन जावका जाल्यार देवाले धामान तूं वचका जाल्यार आमकां अहंकार कंप्लिटली आमकां डिस्ट्रॉय करता. काम क्रोध मोह लोभ मद आनी मत्सर्य ह्या पुरा आमगेले खंड जावका ते जे पर्यंत आमगेले मनान तूं हें नाल्यार स दाखोवन खंयच्याय एक अनर्थ आसता पळय आमकां देवाल दर्शन जावचें कश्ट. गजेंद्राले अहंकारू ताणें कंप्लीट सरेंडर केले नंतर मात्र देवान ताका दर्शन दिलें. तेन्ना ताणें फ्लावर ऑफर केलें. आतां फ्लावर ऑफर करतना देवान ताका वांचोवचें एक देवाल भक्त म्हणून ताका वांचोवपाची ती ताजे ताका वांचोवच देवान कसन केलें म्हळ्यार क्रोकोडायलाक जीश मारलो. हाजें मिनींग कसं देवाले
भक्ताला कोण पाय धरत पडा देव तक्क सुरवे आपोवन घेता. देवाक भारी खुश जाता. तागेल भक्ताला कोण सेव करत पडा, कोण तागेल भक्ताल पाय धरत पडा, घट्टी पाय धर का. आता गजेंद्राने सुमार प्रयत्न केलाय पाय सोडच्याक तागेल तोंडा दाखवून, जाल्यार त्या क्रोकोडायलान लायक करून घट्टी तागेल पाय धरून बसला सोणी ताणा. 1000 वर्ष ते दोघे जणाला टग ऑफ वॉर चलतं असं, लढाई चलतं असं. जाल्यार क्रोकोडायलान गजेंद्राला पाय सोणी. त्या निमित्त हस्ते फुडे ताका मोक्ष मेळ्ळा गजेंद्र क्रोकोडायलाक. आम्ही वरकेन तशी आसका. देवाला प्युअर डिवोटीज असतात पळय, तांगेल पाय आम्ही घट्टी धरका. तांनी वरकेन केलोपटी आमकां बेश्टयता ती. कसले आमी सांज चूक केल्यारी त्या प्युअर डिवोटी वरके आमकां बेश्टयता ती. जाल्यार आमी तांकां तांगेल पाय सोडूनच कसं नाही जावं. आमी जेन्ना तांगेल पाय सोडनात पळय देव आभारी खुश जावची. देव त्या डिवोटीक सोडून फर्स्ट आमकां मोक्ष दिता, म्हळ्यार आमकां तागेल धामा वचची तशी आमी योग्य जाता ती. तर हे गजेंद्र मोक्षांत आमकां लायक एक शिकवण आसा. फर्स्ट अहंकाराच्यानच फ्री फ्रॉम अहंकार, अहंकार शून्य जावन आमी देवाक प्रार्थना करका. आनी सेकंड म्हळ्यार क्रोकोडायलान आमकां शिकवण कसं मेळटा म्हळ्यार प्युअर डिवोटील पाय पळय आमी सोडच्या नज, तांगेल धुळी पांया धुळी पळय कितने सोडूं नज. हांगा इंद्रदूत महाराजा लागीं आनी गंधर्वराय हुहू लागीं दोगे जाणांला चॉयस आशिल्लें कर्म करचे फुडें. चॉयस आशिल्लें बट तांणी मिसयूज केलें. तशीच आनी एक आमी शास्त्रीक काणी पळयल्यार भरत महाराज जाले. भरत महाराज देवा लायक भक्त तो, व्हड भक्त तो. अगेन वेरी पायस किंग. पापाच तो पुराणाक मदत करची की हेल्प करची पुरा तागेल एक प्रॉपर एक रायाल कर्तव्य आशिल्लें पळय लायक करून तो करत आशिल्लो. तशी जी देवाल भक्त तो व्हड भक्त तो भरत महाराज. ताण वरके न्हय राज्यपाठ आनी पुरा सोडून ध्याना खातीर तो रान्ना चमकलो. आतां भरत महाराजाची अवस्था कशी नाशिल्ली. ही वॉज इन द स्टेज ऑफ भाव स्टेजार आशिल्ले भरत महाराज. भाव स्टेज म्हळ्यार कसं ना आमगेले भक्तीचे एक स्टेप्स आसता ती. त्या 8th स्टेप भाव 8चे. फर्स्ट श्रद्धा, मागीर साधू संग, मागीर भजन क्रिया, मागीर अनर्थ निवृत्ती, पांचात निष्ठा, संची रुची, 7चे आसक्ती आणि 8चे भाव. भावानंतर लास्ट एक प्रेम. त्या प्रेम स्टेजार आयले की मागीर आमी देवाल धामाक वता. ते भाव स्टेजार दाखोवन ताका चॉयस आशिल्लें भरत महाराजाक. एके देवाल चड भक्ती आनी कर न्हू प्रेम स्टेजार येवन ताणें देवाला वचचें आशिल्लें. तागेल्या चॉयस आशिल्ली थंय. पण ताणें कसं केलें एक हरण, आय डोंट नो हरणाक कोंकणीन कसं सांगतात म्हणून म्हाका ना. आय थिंक चित्ताळ की आय डोंट नो एक्झॅक्ट नेम. त्या हरणान म्हाका शिकता चित्ताळ हां वय चित्ताल. त्या हरणाक ताका हरणा वयर ताका मोग आयलो ताका. आतां हांगा आमकां एक एग्जाम्पल देव कशें दिता म्हळ्यार आतां आमी सुमार कडेन पळयतात ती सुमार वेळा पळयतात पळय
चिक्के आम्ही वरिष्ठ भक्त जाल्ले की आमकां चिके अहंकार येता. आमगेले तिथे लायक डिवोटी कोणय ना ती म्हणून आम्ही लेखता ती. म्हण आम्ही इतले कॉन्फिडंट मागीर की आनी आमकां आमी देवाल धामा वचचेची कसं नाही. आम्ही इतलें केला, इतलें सेव केला, इतलें आमी करता ती आनी काही करता ह्या पुरो अहंकार येता पळय. तांगेल खातीर हें भरत महाराजा लायक एग्जाम्पल, व्हेरी व्हेरी प्रॉपर एग्जाम्पल. भरत महाराज भाव स्टेजार दाखवून आपा सकल आयला. आमी खंय आमगेल कसो अवस्था देवा गोतू थंय दाखवून आमकां पडचा कितलो वेळ लागता. तितून भरत महाराज भाव स्टेजार दाखवून आपा सकल आयला. आमी खंयच्या स्टेजार आसता आमकां स्वता आमी एनालायज केल्यार आमकां गोत आसता आमी खंय आसत म्हणून. हस्तेल दांत वरी असता, दाखोवची कसन की खावची कसन की. दांत खावची दांत आमकां गोत आसना आमी कोण म्हणून, आनी देवा गोत आसता. सो फ्रॉम एनी स्टेज आम्ही भक्तीच्या खंयच्याय स्टेजार आसता पळय वी कॅन फॉल डावन. आम्ही वापास 84 लाख स्पिशीज तांतू भोंवच्याक तांतू वापस जन्म घेवच्याक आमकां सांगू जायना. तो ह्या भरत महाराजान एक एग्जाम्पल आमगेलें आसता. हांकां भरत महाराजाला चॉयस आशिल्लें बिफोर डुईंग, बट ही डिडंट डू इट. तांच प्रॉपर यूज करनी मिसयूज केलें. त्या हरणा मागशी वचून ताणें तागेला पास नेक्स्ट जन्म ताका चित्ताळात मेळ्ळो. आता थंय वर्के न्ही चित्ताळाच्या जन्मांत तुवें पळय त्या चित्ताळा लागीं हरणा लागीं चॉयस आशिल्लें. एके रान्ना वचून तिणें इजिली ताणें खावन पिवन करीत आशिल्लें. बट नो, कसन म्हळ्यार फुडल्या जन्मांत तो भरत आशिल्लो, देवाल भक्त आशिल्लो, ताका पुरो उडकास आशिल्लें. तर तें ताणें हरणा शरिरांतू चित्ताळ शरिरांतू ताणें साधू संग केल्ले. रान्नांतू फुडल्यान तूं तशी आशिल्ली न्हय. रान्नांत तूं मस्त मुनी आनी भोंवत आशिल्ली ती तांणी थंय रावची आशिल्ली रान्नांत. तर त्या चित्ताळान तांगेलें एसोसिएशन घेतलें. तें तागेलें चॉयस. फर्स्ट जन्मांतू ही मिसयूज ताणें मिसयूज केलें भरत महाराजान. आतां ह्या जन्मांतू एक जानवर जावन एक प्राणी जावन तो ताचे प्रॉपर यूज करता असो. सांगचे तात्पर्य कसं म्हणाले चॉईस इज इन अवर हँड. आमगेर हातान चॉईस आसता. खंयचे आमी लायक करता की वायट काम करता की तें चॉईस आमगेर जाता. आतां हांगा हरणान चॉईस कसन घेतलें म्हळ्यार बिकॉज ताका उडकास आशिल्लें की तो गेल्ल्या जन्मान तूं देवाल व्हड भक्त आशिल्लो ताका उडकास आशिल्लें. देवाल भक्ती जानी पुरो ताका उडकास आयल्या. त्या निमित्तान असोसिएशन कोणाक घेतलें ऋषी मुनीलांनी असोसिएशन घेतलें. त्या ऋषी मुनी तांणी भितर तरी देवाल विशयान उलयतना पळय हो कान दिवन आयकता. चित्ताळो श्रवण आम करता असो देवाल विशयी श्रवण करता तो आयकता. आनी मागीर तांणी खाल्लेले ते सोडतात पळय त्याक तो उच्चिश्ट खाता. तें ताका सुकृती मेळटा 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 हरणा जल्मा नंतर तो नेक्स्ट जन्म वापस मनुष्य जन्म येता ताका जड भरत जावन येता तो अगेन हांगा हिरणा जन्मांतून ताका चॉयस आशिल्लें. कर्म करचे फुडें ताका चॉयस आशिल्लें कसन करता. बट ही एक्सेप्टेड द गुड डीड्स. ताणें लायक कर्म केलें हिरणान. सांगचे तात्पर्य इतलेंच प्रत्येक काम करचे फुडें आमगेला चॉयस आसता. व्हड काम करचें की सान काम करचें की चेडू आनी शिकवणा मॅटरान तूं वाजूचा की ना वाजूचें नाक की तें पुरो आमगेल्या हातांत आसा. एनी काम एक वेळा तुमी आमी कसं काम करतात पळय ताजे नंतर ताजे रिजल्ट आमगेल्या हातांत ना. त्या मागीर देवाल हाता अशें. कर्म केले नंतर आमी कसं नाही ताजे वयर चड विचार करूंक आमकां जायना. कर्म केले नंतर आमगेल्या आतां कांय ना. ताजे आमकां रिजल्ट डेफिनेटली भोगपाचीच. तशीच कर्म आणि विकर्म हातूंत दाखवून भायर पडची कशी. कर्म म्हळ्यार
आमी कसन करता ते काम, चांग असो वायट असो. चांग कर्म गुड कर्म सांगताची, वायट केल्यार बॅड कर्म. आणि विकर्म म्हणारी शास्त्रा विरुद्ध काम करचेच पडा, ताका विकर्म सांगताची. आता हाचे बेस्ट एक्झाम्पल दोन कोण, हिरण्यकश्यपू आणि रावण. दोगय जाणांनी शास्त्र वाचिला, दोगय जण व्हेरी इंटेलिजंट, शास्त्रीक नॉलेज आणतो, पुरा कोतच तांकां. बट तांगेल वाजूच उद्देश कसन म्हणारी शास्त्रान कसन बरयला पळय ताचे उलटा करता. त्या उद्देशान तांणी वाचूच आशिल्लें, विकर्म. म्हणून दोगय जाणां नाश जालो देवाला ताना. विकर्म केला रे. हिरण्यकश्यपू वरी पॉवरफुल इतलो दैत्य दिसतो, एक नंबर वन राक्षस तो. 36,000 तर पायाच्या एक अंगुष्टा बोटा, राईट पायाच्या अंगुष्टा बोटारी राब म्हणून ताणें 36,000 वर्स ताणें तपस्या केला. त्या नमना तो दैत्य तो. जेन्ना ताक वरकेन देवान सोणी, रावणाक सोणी, मागीर आमी विकर्म कर आमी सुणटात वे, पॉसिबल ना. कर्म असो, चांग कर्म असो, वायट कर्म असो. चांग कर्म केल्यार आमकां नेक्स्ट जीवन एरिस्टोक्रेट फॅमिली, दुडवाल फॅमिली, नाजाल्यार खंयच्या लायक फॅमिलीन आमकां जन्म मेळटा, पुण्य मेळटा, स्वर्गाक आमी स्वर्गांतूय वचचा जाता चांग कर्म केल्यार. वायट कर्म केल्यार आमी नरका वताचे. बट तें पुरा टेम्पररी. जंय थंय आमगेले त्या बॅलन्स आस पळय, चांग कर्माचो असो की वायट कर्माचो असो, जंय थंय आमगेले ते बॅलन्स आसता, थंय थंय आमी त्या स्वर्ग नाला नरकांत आमी भोगतात ती. शिणे पुण्य विशंती आपास आमी खतम. एक वेळ आमगेले ते आमगेले बँकांत आमगेले ते जम जाल्यार पुण्य आनी पाप खलास जाता पळय, आमकां वापास हे भौतीक जगतांत तूं येवका जाता. देवाल भक्ती करच्याक, देवाला वचका एक मात्र मार्ग कसन म्हळ्यार देवाल भक्ती. अकर्म सांगतात ताका. अकर्म कसन म्हळ्यार आमी कसनय करतात पळय ह्या भौतीक जगतांत, ताचे उद्देश एक आसता देवाल खातीर म्हणून. वॉट एवर वी आर डुईंग, आमी कामार वता ती, म्हयनो एंड जाले की आमकां सॅलरी मेळटा, सांबळ मेळटा आमकां. बिझनसमॅन आसला तांकां प्रॉफीट मेळटा, व्यापाऱ्यांनी आसल्यार. बट तें दुडवाच आमी प्रॉपर यूज देवाल अंतू करका, देवाल सेवेंत करका, देवाल भक्ताल सेव करका. तेन्ना ताचें रिएक्शन आस पळय, बिकॉज रिएक्शन मस्त सूक्ष्म. कर्माचें रिएक्शन पळय व्हेरी सूक्ष्म, आमकां कळना. ताची कॅल्क्युलेशन यमराजाकय कळना, ताची कॅल्क्युलेशन ओन्ली कृष्णाक गुतू. फॉर एक्झाम्पल, आतां आमकां सांबळ मेळटा. आतां आमकां सांबळ मेळचे दुड्डू आमगेर शेटीला खंय दाखून आयला आमकां गुतना. कोण ताका दुड्डू दिला आमकां गुतना. फॉर एक्झाम्पल आतां हांव गारमेंट डिविजन आसा. आतां आमी गारमेंट विकता ती, आनी कोण आमगेला घेतात पळय तो आमकां दुड्डू दिता. होलसेलर तो आमकां दुड्डू दिता. आतां त्या होलसेलराक कोणाला कितें देखून दुड्डू आयला, त्या होलसेलराक गुतू, आमकां गुतना. आतां होलसेलरा दाखून कोण खरेदी केला, ताण दुड्डू खंय दाखून कमोवन त्या होलसेलर दिला तें आमकां गुतना. खंयचे पाप तांतू लागला, कोणाला पाप कर्मात दुड्डू, कोणाला दुड्डू चांग न्हय तें आमकां गुतना. आमकां सांबळ मेळटा. तो ताजे पुरा कर्म आमकां लागता. एक मनशान स्टार्टिंगार कसं वायट कर्म कर न्हू, दुड्डू कमयला जाल्यार आनी तें दुड्डू लास्टार घुवन भोंवन आमगेला येता पळय, ताजे कर्म आमकां वरकेन लागता. इतलें सूक्ष्म आसा कर्म. तेन्ना आमी तो दुड्डू देवालान तो जेन्ना यूज करतात पळय, तेन्ना तें आमकां कार्मीक रिएक्शन लागना. त्या दुडवान आमी देवाल खातीर वस्त्र घेवचे की, देवाल पुजाचें सामान घेवचें की,
देवाल खातीर भोग करचे की जेवणांनी, देवस्थानांत तूं दान दिवची की, वैष्णवाक आमी घरकड आपोवन तांगेले सेव करचे की, तांतू आमी आमगेले त्या दुड्डू यूज केल्यार पळय ते कर्म कोण खंयची रितीर दुड्डू कमयला गोतना जाल्यार आमकां ताचे कर्म लागना. वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. तशीच आमी आतां माताजी आनी पुरा इवन प्रभुजी वरकेन जाल्यार चड माताजी आनी पुरा वता ती मार्केटां वताची रांदक्यांनी हाडूंक. ते रांदके हाडटाना आमी वता आनी कितले जीव आमगेले पांया मुळा येता. आणि त्या रांदई कसं आमी घेतात पळय रांदकय ते खंय दाखून आयला, कोण ताचे सेल करता तागेले आमकां कांय गोता हिस्ट्री. तेन्ना त्या कर्म वरकेन आमकां लागता. रांदके घेवच्यानूय आमी देवाल खातीर घेताची पण ताची कर्म वरेन आमकां लागता. तेन्ना घरकड येवन आमी रांदप करतना गॅस जळयता ती ते गॅस जळयतना वरकेन आमकां कितले कर्म लागता, कितले वाऱ्यांत जीव आनी आसता पळय तांकां आमी जिशू मारता ती. बट जेन्ना हे पुरा जाले नंतर आमी भोग रेडी करून देवाक लायतात पळय तेन्ना हे सक्कळ कर्म आसता पळय ताचे आमकां रिएक्शन आसा पळय ते झिरो जाता. ते लागना आमकां रिएक्शन. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाल खातीर तें ऑफर केलां. सांगचे तात्पर्य कसं म्हळ्यार आमगेले जिवनांतू सेंटरांतू देव आसका, कृष्ण आसका. देवान नातल्यार पळय आमकां एवरी कर्माचे आमकां रिजल्ट मेळटा, चांग असो वायट असो. बट जेन्ना आमी आमगेले कसन एक कर्तव्य आमी करता ती काम करता ती दुड्डू कमयतात पळय त्या दुड्डवान जेन्ना आमी देवाल सेव करतात ती देवाल भक्ताल सेव करतात पळय तेन्ना आमकां ताचें रिएक्शन लागना. आणि देवाला कंप्लीट सरेंडर दॅट इज द ओनली त्या एक मात्र उपाय. आमकां ह्या भौतीक जगता दाखून भायर पडका जाल्यार हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतीर अन्यथा. देवाल नाव एक मात्र उपाय आमकां हांगा दाखून भायर पडका जाल्यार विंगड कोणय तुमकां आमी पुरा बद्ध जीव. आता हांव स्वता बद्ध म्हाका हांव आनी तूं बंधन आसा विंगड कोण बंधन आसा ताण म्हाका कशी सोडूं जाता, पॉसिबल ना. म्हाका सोडका जाल्यार कोण विंगड आसा पळय तो फ्री आसका, तागेले हात फ्री आसका, ताण फ्री असल्यार मात्र म्हाका तो सोडूं जाता. आणि तो फ्री कोण असता, देवाल भक्तू प्युअर डिवोशनल सर्व्हिस करता भक्त असतं पळय तागेले एक मात्र उद्देश देवाल भक्ती करचे. त्या भक्तान मात्र आमकां सोडूं जाता, आमगेले हात सोडूं जाता. ना जाल्यार आमी बांदिल्ले आसता ती विंगडे बांदले ताण आमकां कशी सोडचे, आमी ताका कशी सोडचे, पॉसिबल ना. चान्स खंयच्याय परिस्थितीन ते पॉसिबल ना. दोन्ही पैकी एकलाक फ्री जावका एक दुसराक हेल्प सोडूका जाल्यार आनी त्याची सोडची कसन म्हळ्यार देवाल भक्ती करतना मात्र आमगेले वयर ते बंधन आसता पळय हे भौतीक जगत हे 3 गुणांत आमी जे फसलात पळय सतो रजो आनी तमो गुणांत मोड्स ऑफ नेचरान आमी फसवलात पळय तांतू दाखून आमकां भायर पडका जाल्यार एक मात्र उपाय देवाल भक्ती. देवाल भक्ती केल्यार मात्र आमी हे भौतीक जगता दाखून भायर पडूं जाता. देवाला नाल्यार देवाला शुद्ध भक्ताल आमी भक्ती करका सेव करका. जशी क्रोकोडायलान कशी गजेंद्राल पाय घट्टी धरलेले तशी आमी वरकेन खंयच्या वैष्णवाल पाय धरका, आमगेले गुरु महाराजाल पाय धरका. आमगेले गुरु महाराजान सांगील तशी आमगेले व्यवहार आसका. तेन्ना मात्र आमकां हांगा दाखून भायर पडूं जाता, ह्या जगता दाखून भायर पडूं जाता. अकर्म सांगतात ताका, ना जाल्यार वी आर ऑलवेज आमी आंगार आपताली ती. चांग कर्म केल्यार आमगेले जन्म वयरची लोकां जाता, ब्रह्मलोक थंय जाता. रजोगुणान तूं आमगेले कर्म केल्यार आमकां कोणाक भौतीक इच्छा आसता पळय तांगेले मद्दे आमकां जन्म मेळटा.
या पृथ्वीरी आणि वाईट काम केल्यार आम्ही सकलचे लोक वता ती मग कसं नाही केल्यार खंयचेय कर्म केल्यार हातूंत दाखवून भायर पडू जायना. ओनली अँड ओनली वन आन्सर, देवाल भक्ती, देवाल भक्ताल सेवा. ते तर मात्र आमकां हांगा दाखोवन भायर पडू जाता. दॅट इज द ओनली सोल्युशन इन दीस मटिरियल वर्ल्ड. हांगचें खंयचें सोल्युशन ना. इतलें सांगून हांव आयचें आमगेलें टॉपीक चॉयस एक्झिस्ट बिफोर परफॉर्मिंग कर्मा, नॉट आफ्टर. हांव कैद करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद कोरनु सरळ रीतीर तुम्ही आमकां अर्थ जावं तशी सांगून दिला प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद. कोणाक कसं नाही प्रश्न असल्यारी निमगू येत. हरे कृष्ण. कोणाक कसं नाही प्रश्न असवा सना रितीर एक समरी सांगता प्रभुजी. आयचे भारी इंटरेस्टिंग टॉपिक आशिल्लें. आमकां चॉयस एक्झिस्ट बिफोर परफॉर्मिंग कर्मा, नॉट आफ्टर म्हणून सांगून. ह्या टॉपिकांत तुमी सुरवेक आमकां स्टार्टिंगाक सांगल्या की 2 नमनेचे कर्म असता. एक ऑलरेडी मॅच्युअर जाल्लें कर्म, आमी भोगता आसचे आशिल्ले, आनी एक मॅच्युअर जावंक आशिल्लें कर्म, आनी मुखार तेजे आमकां भोगच्याक आसचें तसलें कर्म. तशीच तुम्ही चंद 2 एक्झाम्पल दिला. कशी आमी हेअर कट करूंक सलूना वता ती फूड आमी सलूना बसचे फूड ताणें हेअर कट स्टार्ट करचे फूड आमी कसं हेअर कट जावं कसं ना म्हणून सांगून आमकां चॉयस आसा. बट एक पण तांणी स्टार्ट केलें मागीर आमकां चॉयस ना म्हणून त्या एक्झाम्पलान तुमी आमकां शिकोवन दिलें आयची तत्व. तशीच एक्झामांत आमी एक्झामा फूड कसं प्रिपरेशन केला की कितलो प्रिपेअर केला, वाजिला की ना वाजिनी की ते आमकां चॉयस आसा. बट एक पण एक्झाम बरोवन जाल्ले मागीर ताजे रिझल्ट आमगेल्या हाता आसना. ते आमी कसं कर्म केला की ताजे फला रुपार येता. तशीच शास्त्रां दाखोवन तुम्ही भारी चंद एक्झाम्पल सांगून दिले प्रभुजी. चंद इंद्रद्युम्न महाराजाले म्हणल्यार गजेंद्र मोक्षाची सगळी काणी तुम्ही आमकां सांगून दिले. कशी इंद्रद्युम्न महाराज आशिल्लो तो गजेंद्र जाता, आणि कशी हुहू गंधर्व आशिल्लो तो क्रोकोडायल जाता, आणि तांगेल चंद प्रसंगांत तांगेल कसं चॉयसीस आशिल्ले, तांकां ताजे कसं फल मेळ्ळें, आणि तांणी एक पण केलें मागीर तांगेले चॉयस आनी एक्झिक्यूट केलें मागीर ताजे फल तांणी घेवपाचीच जालें. तांणी क्रोकोडायल की गजेंद्र की जावपाचीच जालें. ताजे नंतर एक अशी गजेंद्रान 1000 इयर्स फायट केलें, आणि फायनली ताणें देवाल शरण घेतलें. तागेलो अहंकार सोडून शरण घेतलें म्हणटा मागीर तुमी आमकां सांगून दिलें. तशीच क्रोकोडायलान एक गट्टी पांय धरला एक भक्ताल निमित्त तागेले उद्धार जाल्या म्हणून तुमी सांगून दिला. तशीच भरत महाराजाले तुम्ही आमकां एक्झाम्पल सांगून दिलें शास्त्रां दाखोवनूची. कशी ताणें एक तागेल चॉयस एक्झिक्यूट केलें आनी ताका फला रुपारी कशी ताका मस्त जन्म घेवका जाल्या. तो भाव स्टेजार आशिल्लो जल्तिकिनी त्या स्टेजार दाखोवन ताणें एक हिरणा जो जिंके चित्तला वयर प्रीती दाखोवन कशी ताणें मस्त जन्म घेवका जाल्या म्हणून सांगून तुम्ही सांगून दिला. तशीच हिरण्यकशिपू हिरण्याक्ष तसले मस्त एक्झाम्पल्स आसा शास्त्रां दाखोवन आयचे तत्व अर्थ करून घेवच्याक म्हणून तुम्ही सांगून दिला. तशीच आमकां कर्म करच्याक चॉयस आसा, खंडित चॉयस आसा. बट एक पण कर्म केलें मागीर ताजे फल आमी भोगून भोगता. कसं नमने चॉयस आमी एक्झिक्यूट करता, विकर्म की अकर्म की सकर्म की म्हणून तुम्ही त्यावेळी सांगून दिला. विकर्म केल्यार सकलची लोकां वता ती, सकर्म केल्यार वयरची लोकां वता ती. तशीच आमी करता जाल्यार अकर्म खंयचे एक भक्ताल पांय गट्टी धरता त्या मात्र आमकां उपाय नातल्यार कोणी बांदून आशिल्ले जनान दुसऱ्या बांदून आशिल्ले जनांक सोडवचें जायना. कोण सोडवानो आसा की तांणी मात्र दुसऱ्यांक बांदून आशिल्ले जनांक सोडवचें जाता म्हणून तुमी आमकां भारी चंद रितीर सांगून दिलें. तशें पुरा हक्का हें सोल्युशन म्हळ्यार आमी अकर्म करता, आनी ते कर्म बेस्ट कर्म कसं म्हळ्यार देवाल शरण घेवचें. देवाल शरणान तूं हरे राम घेवका म्हणून सांगून तुमी आमकां चंद रितीर सांगून दिलें. कन्क्लुडिंग हांव कसं म्हाका करता जाल्यार लेकारी आमी जाय तितले देवाल शरण जप करून देवाल शरण घेवका म्हणून सांगून हांव लेखता. सांगेलांत कसं चुकी जाल्यार क्षम कर प्रभुजी.